गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरल्यान गोंयान राजकीय मळार बोवाळ जाल्लो. पर्रीकारा फाटल्यान गोंयचो नवो मुखेलमंत्री जाहीर करपा खातीर जायते उठाबशी भाजपाच्या नेत्यांक काडच्यो पडले. भाजपाच्या आमदारांक घटक पक्षाच्या आमदारांक सांबाळपा खातीर केंद्रीय मंत्र्यांक गोंयान येवचें पडलें. 2 दीस शेगीत बसका घेतल्या उपरांत प्रमोद सावंताक सभापती पद सोडून मुखेलमंत्री करपाचेर निर्णय जालो. गोंय फॉरवर्ड आनी तेन्ना मोगो पक्षान तेंको दिला. प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री जाल्या उपरांतय गोंय सरकारान कांय घडणुको घडल्यात. मात प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री जाल्या उपरांत मंत्रिमंडळ बसका तशेंच विधानसभा अधिवेशन जावंक नासलें. मंगळारा सभापतीच्या वेंचणुके निमतान पयलें अधिवेशन जातलें. म्हापशेंचो आमदार फ्रांसीस डिसोझाय संवसाराक अंतरलो. थंय पोटवेंचणूक जाली आनी फ्रांसिसाचो पूत जोशुआ डिसोझा वेंचून आयलो. तांणी आमदार म्हूण सोपूत घेतलो. मंगळारा जावपी गोंय विधानसभेच्या अधिवेशना निमतान तो पयलेच फावट विधानसभेन आमदाराच्या खुर्चेचेर बसतलो. जोशुआ गोंय विधानसभेचो सगळ्यांत कमी पिरायेचो आमदार आसा. प्रमोद सावंताक सभापतीच्या खुर्चेचेर बशिल्लो लोकांनी पळयला. आतां पयलेच फावट मुखेलमंत्र्याच्या खुर्चेचेर बशिल्लो लोकांक पळोवपाक मेळटलो. सभापतीची वेंचणूक जातकीच कांय दिसांनी रोखडेच पावसाळी अधिवेशनाक सुरवात जातली. मुखेलमंत्री म्हूण प्रमोद सावंत कशे तरेन विरोधकांक सांबाळटलो हें पळोवपा खातीर लोकांक मेळटलें.